कृष्ण जन्माष्टम शुक्रारा व्हडा उमेदीन गोंयभर मनयली। ह्या निमतान गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी धर्मीक तशेंच संस्कृतीक कार्यावळींचे आयोजन केल्ले। जन्माष्टम म्हळ्यार गोकुळ अष्टम, कृष्ण जल्माचो दीस। श्रावण म्हयन्यांत वद्य अष्टमी हे तिथीक मध्यरात्री रोहिणी नक्षत्रात मथुरेत कंसाचे बंदखणीत कृष्णाचो जल्म जालो, म्हणून ह्या दिसा पुराय देशभर कृष्ण जन्माष्टम मोठे उमेदीन मनयतात। खांडेपारचें क्षेत्र आसा, हांगा तिनूय देवांचे जे वास आसा। केशवदेव, सप्तकोटेश्वर आनी दत्तात्रेय हे तिनूय देवांचें स्थान आसा। तिनूय देवांचें स्थान आसा हांगा। आनी ह्या क्षेत्राचेर सायडीक नदीचे प्रभाव आसा, जे म्हणजे नदीचे प्रवाह असल्या कारणान हे एक तीर्थक्षेत्र अशें मानलेलें आसा। ह्या तीर्थक्षेत्राचेर श्रावण म्हयन्याच्या कृष्ण पक्षान जी कृष्णाष्टमी जाता, कृष्णाष्टमी मनोवपा खातीर खुबशे भावीक हांगा येता। ही आमची देवान अष्टमीची पारंपारीक दवरलेली आसा। ती आमी वार्षिक हांगा पद्धती प्रमाणे शांतावळी आमी चलोन पालखी घेवन येता। जाणट्यांनी आमची परंपरा करून दवरलेली आसा। त्या लागून आमी येता। ही जात्रा म्हणजे एक व्हडली जात्रा हांगासर। त्या जात्रेक लागून लोक खंयचे खंयचे येवन हांगा पांया पडून देवाक वयता। ते देवाचे बरे उत्सव जाता। देवान कितें मागल्यार हांगा दिता, त्या लागून देवन येता। देवान खूब केलें काम, जी शांतरगांव पालखी सगळे येता। नारगाम, पिळगांव, आमचे पिळगांवचे आमोणेच्यो सगळे देवळी येता हांगासर आनी पालखीचो व्हडलो उत्सव जाता। खांडेपारच्यान खबराकार कृष्णा नायक आनी नार्वेच्यान महेश गोवेकार।